नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश प्रभामणकर. आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. चिंबलकरांच्या महाआंदोलनाच्या फाटभुंयेर पणजे शुक्रारा जमावबंदी. भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023च्या कलम 163 खाला बसका, मिरवणूक, लावडस्पीकर वापराचेर बंदी. उत्तर गोंय जिल्लो दंड अधिकाऱ्याचो आदेश. चिंबलकरांनी प्रस्तावित प्रकल्पा आड पणजे थारायिल्लें महाआंदोलन कायदो आनी सुवेवस्था विस्कळीत जावचे न्हय ह्या खातीर जिल्लो दंड अधिकाऱ्यान काडली नोटीस. चिंबलकरांनी रातयाच सुवातेची केली बदल. आतां महाआंदोलन ओल्ड गोवा. दवल्लीत गौलक्ष्मी गिरणीत मध्यान रात्री उज्यान घेतलो पेट. गिरण पुरायपणान जाळिल्ल्यान 50 लाखाची हानी. उजो पालोवपी पंगडान उजो हाडलो आटोपात. उज्याचें नेमकें कारण कितें तें कळपाक मार्ग ना. अलिराजपूर जिल्ह्यात बोरी पुलीस स्टेशन वाठारात घरफोडी चोरयेचे साबार तपास करपी गोंय पुलिसांच्या पंगडाचेर जमावान केलो हल्लो. गोंय सरकारान नेमांक पाळो दिनासतना मांडवी आनी जुवारी न्हंयतली रेंव काडपा खातीर 12 पर्यावरणीय दाखल्यांक मंजुरी दिल्ल्याच्या आरोपा खाला एनजीटीन GCZMAक दिल्लो 50,000चो दंड. आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल आयज येतले गोंयांत 3 दिसांची आसतली गोंय भोंवडी. आपाच्या फुडाऱ्यां वांगडा तशेंच कार्यकर्त्यांची घेतले भेट. आनी आतां खबरो विस्तारांत. चिंबलकरांच्या महाआंदोलनाच्या फाटभुंयेर पणजेंत जमावबंदी. कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर शुक्रारा 30 जानेराक भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता 2023चे कलम 163 लागू केला. ह्या कलमा खाला पणजे पुलीस स्टेशनाच्या मर्यादे भितर 5 वा ताच्या परस चड लोकांक एकठांय येवन बसका तशेंच मिरवणूक काडपाचेर बंदी घातल्या. लाठी, तलवारी तशेंच हेर शस्त्रां वापरप तशेंच लावडस्पीकर, नारे दिवपाचे लेगीत बंद घातल्या. ह्या विशीं उत्तर गोंय जिल्लो दंड अधिकाऱ्यान आदेश जारी केला. आनीक 30 तारीख असले कारणान जे चिंबलाचे जे प्रोटेस्टर आसात त्यांनी एक महाआंदोलन म्हणून अनाउन्स केल्ले. खुबशे भागांनी भोगोन सगळे जे एसटी लोकांचे जे गांव आसात त्या गांवांनी भोंवून तेणी हे आंदोलनाचो प्रचार केल्लो. तशेंच बॅनर्स आमी पळोवंक शकताले रस्ते सायडीक. फाल्यां आझाद मैदानाचेर सकाळी 10 वरांचेर तेणी महाआंदोलनाची घोशणा केल्ली. पूण आतां एक अपडेट हांव तुमचे मुखार घेवन येयल्लो आसा ती अशी आसा. ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट नॉर्थ गोवा हेणी एक ऑर्डर काडलेली आसा. त्या ऑर्डरीन पणजे शहरान त्या ऑर्डरीन भारतीय न्याय संहिता 163 जो ऍक्ट आसा तो लायल्लो आसा. हितून 5 जाण किंवा 5 जाणां पेक्षा चड लोक हांगा पणजे जे पुलीस स्टेशन आसा त्या पुलीस स्टेशनाचे सराउंडिंग गॅदर जावंक शकनात अशें ह्या ऑर्डरीन आयज काडलेले आसा आनी ह्या ऑर्डरीन सांगलेले आसा. सो 5 जाण किंवा 5 जाणां पेक्षा चड लोक पणजे पुलीस स्टेशनाच्या सराउंडिंग गॅदर जावंक शकनात. त्या जाग्यार वेपन्स, लाठी, स्वॉर्ड्स, मागीर बाकीचे लावडस्पीकर, शाउटिंग स्लोगन्स अशें बीन कितें केलें जाल्यार तेंचेर कारवाई जातली अशेंय त्या ऑर्डरीन सांगलेलें आसा. आनी ही जी ऑर्डर आसा ती 30 जानेवारी म्हणजे फाल्यांक लागून ही ऑर्डर काडलेली आसा. चिंबलकरांनी शुक्रारा पणजे कदंबा पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल आनी प्रशासकीय स्तंभ प्रकल्पा आड व्हड आंदोलन करपाचें थारायिल्लें. पूण मध्यरात्री सुवात बदल्ली आनी आतां हे महाआंदोलन ओल्ड गोवाच्या गांधी सर्कला कडेन जातलें. कायदो आनी सुवेवस्था विस्कळीत जावची न्हय ह्या खातीर जिल्लो दंड अधिकाऱ्यान लोकांचो आंकडो मतींत घेवन पणजेंत निशेधांक बंदी घातल्या. चिंबलकारांचे कितलेशेच दीस जाले प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभाक खर विरोध चालूच आशिल्लो. कितलेशेच दीस जाले खर आंदोलन चालू आशिल्ले. सरकारात लेगीत चिंबलकारांनी धारेर धरले. त्या उपरांत प्रस्तावित जमिनीचे सर्वेक्षण लेगीत जाले आणि हो प्रकल्प वाठारांतलो रद्द जालो आणि न्याय चिंबलकारांक मेळ्ळो. पूण अजून मेरेन हो विशय बंद जावंक ना. चिंबलकारांनी शुक्रारा पणजे कदंबा पठाराचेर प्रस्तावित युनिटी मॉल आणि प्रशासन स्तंभ प्रकल्पा आड व्हड आंदोलन करपाचे थारायिल्ले. मात महाआंदोलनाचे फाटभुंयेर पणजे कलम 163 लागू केल्ल्यान चिंबलकारांची शुक्रारा सकाळी 10 वरांचेर आझाद मैदानाचेर जावपी बसका रद्द केली. पूण तांच्यांनी मध्यान रात्री सुवात बदलली आणि आता हे महाआंदोलन ओल्ड गोवाच्या गांधी सर्कला कडेन जातले.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दवल्ली गौलक्ष्मी गिरणीत मध्यरात्री व्हडा प्रमाणात उजो लागपाची घडणूक घडली आणि उज्याच्या नेटार पुराय गिरण लासून काबार जाली. उजो पालोवपी पंगडान पुरायेन यत्न करून उज्याक नियंत्रणात हाडलो. वट्ट 50 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचे गिरणी मालकान स्पश्ट केलां. आणि उजो लागलो ॲक्च्युली 2 सुमार. लुकसाण बी जाले अराउंड 50 लॅक्साचे लुकसाण आहा. मशिनरी बी धरून सगळं. कसो लागलो उजो? ते काय खबर ना कसो लागलो. सरावंडींग कोण रावता बी? सरावंडींग आमचे लेबरूच आहा न्ही, बाकी कोण ना. तुजी कोण पळोवपा बी रातचे कोण आहा? गुरका वॉचमॅन आसलो म्हणा तेजो डॅडीचो काल तो नासलो ड्युटीचेर. काल तो तेजे हॉस्पिटलात डॅडी घेवन गेल्लो. कॅमेरा बी कितें आहा तुमी? कॅमेरा आसा. कितें पयला बी कितें कॅमेरा? पयले न्ही कोण दिसना, लायट बी नासली न्ही थंय. आणि ते पुलिसांक बी दाखयल्ले हांवें सकाळी आतां तुमकां. आतां कसो लागलो सो दिसता तुका आतां उजो? आतां काय सांगपाक शकना न्ही. आतां कशें सांगलें शॉर्ट सर्क्यूट सांगपाक जाता, कितें करपाक शकता हांव. सर हे कितें आसा तुमकां म्हणजे उजो लागलो जाल्यार तुमचे कडेन कितें सेफ्टी कितें आहा? सेफ्टी काय ना, फायर ब्रिगेड ना काय ना. ना तुमी सेफ्टी दवरला कितें उजो बी लागले अशें कांय ना तुमकां? इतक्या वर्सां आनी काय ना. Actually, 2:46 call आयले from headquarter control room, fire control room. That is fire at Indona, Davoli, गौलक्ष्मी sawmill. So आमी immediately आमची गाडी आयली आणि पयलें कित्याक हें बंद आशिल्लें तेंचें. बंद आसलें सगळ्याक भितर मोदेर आहा तेंचें. sawmill म्हणजे सगळें तेंची मशिनरी आहा मोल्डिंग करपाची, आश राफ्टर, रिब्स, बीम्स काडपाची सगळें तेंचे मशिनरी आहा भितर. ओके. आनी सगळीं ती रॅफ्टर बीम्स ते आशे कांबियो बी सगल्यो तेणें माळवलो आहा. आनी रॅक आहा त्या रॅकार बी घालून दवरली आहा. सो तो आख्खे ताका पेट घेतलो. सो तो पेट घेतलो इमिजिएटली आमी पयलें सिट्युएशन एडजस्टंट तेंची घरां आहा. एडजस्टंट घरां लागून इतलो फ्लेम सारकी वयर गेली, चड वयर गेली. कित्याक लाकूड तें कंबास्टेबल फुल्ली लोड घेवन वयर गेलें उजो लागून. आनी मागीर आमी इमिजिएटली रिएनफोर्समेंट मागले वेर्ना, कुंकळ्ळे, कुर्चरे, पोंडा, इवन इन हेडक्वॉर्टर्स. सो रिएनफोर्समेंट मागले आमी. आनीक तो उजो अजून आमी आतां जाल्लो आहा 8 आतां 8:30 जायत येयली. पुरो कंप्लिटली आमी क्लियर केल्लो आहा. बिरेसरा सांजे वेळार मध्य प्रदेशांतल्या अलिराजपूर जिल्ल्यांतल्या बोरी पुलीस स्टेशन वाठारांत घरफोडीच्या साबार चोरयेचो तपास करपी गोंय पुलिसाच्या पंगडाचेर जमावान चोरांचो फाटलाव करीत गोंय पुलीस पावले मध्य प्रदेशात. मात दुबाविताक अटक करून परत येवपाचो प्रवास पुलिसांचो थारलो धोक्याचो. मध्य प्रदेशांतल्या अलिराजपूर जिल्ह्यात गोंयच्या 2 व्हड चोरी प्रकरणाची चौकशी करपा खातीर मध्य प्रदेशात गेल्ल्या गोंय पुलीस पंगडाचेर लोकांनी हल्लो केलो. दुबाविताक अटक करून पंगड परत येताना थळाव्या लोकांनी पुलिसांच्या गाडयेचेर फातर मारले. ह्या हल्ल्यात गाडयांची जनेलां फुटून एका पुलिसाक किरकोळ दुखापत जाल्या. थळाव्या पुलिसांच्या आदारान परिस्थिती नियंत्रणात हाडली. तशेंच आरोपीक सुरक्षीतपणान पुलीस स्टेशनात हाडून हल्लेखोरा आड गुन्यांव नोंद केला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय सरकारान योग्य प्रक्रियेक पाळो दिनासतना मांडवी आनी जुवारी न्हंयतली रेंव काडपा खातीर 12 पर्यावरणीय दाखल्यांक मंजुरी दिल्ल्याचो आरोप केल्लो. ह्या प्रकरणाक गोवा रिव्हर सँड प्रोटेक्टर्स नेटवर्कान नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल्स पुण्याक आव्हान दिलां. तशेंच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलान गोंय दर्यादेग वाठार वेवस्थापन प्राधिकरणाक 2 फावट मुजत वाड दिवन लेगीत जाप दिवंक नाशिल्ल्यान एनजीटीन 50,000 रुपयांचो दंड दिला. भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नबीन हे गोंयांत पावले. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांणी तांकां मोपा विमानतळाचेर येवकार दिलो. ह्या वेळार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकर, मयेचो आमदार प्रेमेंद्र शेट, आदलो आमदार दयानंद सोपटे आणि भाजपाचे हेर कार्यकर्ते व्हडा संख्येन हजर आशिल्ले.
गोंया भायर रोजगारा खातीर स्थलांतरीत जाल्ल्या नागरिकां खातीर दोट्टे नागरिकत्व दिवचे अशी मागणी गोवा बोर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. नोकरे खातीर गोंयकारांक गोंया भायर वचचें पडलें, मात भावनीक आनी सांस्कृतीक दृश्टीन ते आजुनूय गोंयाक जोडिल्ले आसात. कुटुंब वळख आनी गोंयकारपण जपपा खातीर पोर्तुगीज नागरिकत्व आशिल्ल्या गोंयकारांक संरक्षण दिवचें अशी मागणी विजय सरदेसायान केल्या. पोर्चुगीज सिटीजनशीप म्हणटी एक डिसलॉयल्टी न्ही, एक देश प्रेमाचेर प्रश्न हाडपाचो एक विषय न्ही. हो एक रिझल्ट गोंयच्या युनिक इतिहासाचो. सो इट्स अ कॉन्सिक्वन्स ऑफ गोवाज युनिक हिस्ट्री. कितल्या वर्सांची ही रियलिटी एक्सेप्ट केली, आज ती वेपनायज केल्या. वेपनायज कशी करतात, एस्पेशली आम्ही आता SIR पळयतात की मतां कॅन्सल जातात. फॅमिलींक इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करचो पडटा. हांवें सांगला ते भशेन इनहेरिटन्साक इश्यू जाता आनी तांकां इलेक्टोरल रोलांतल्यान भायर काडटात. कित्या खातीर? कित्याक बर्थ तांणी पुर्तुगालाक रजिस्टर केलो. म्हळ्यार तशें पळोवंक गेलें जाल्यार एक समाज जो गोंय सोडून गेलो, कित्याक सोडून गेलो? गोंयांत आमच्या सरकाराक एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवपाक पावलें ना म्हणून एकूच विशिश्ट कम्युनिटी न्ही. हांव फक्त क्रिस्तांवां खातीर उलोवंक येवना, क्लियर पयलींच सांगता हांव. आज सगळे समाजाचे लोक पोर्तुगीज पासपोर्ट घेवन भायर वतात. कित्याक वतात? बिकॉज वी आर द सेकंड लार्जेस्ट अनएम्प्लॉयड स्टेट इन द कंट्री अँड वी हॅव अ डबल इंजिन सरकार विच शुड हॅव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लेम. पंजाबात आपाच्या सरकारान लोकांक दिल्ली सगळी आश्वासनां यशस्वीपणान पुराय केल्यात. 90% लोकांक झिरो बिलां येतात. तशेंच चडांत चड सरकारी शाळेचें नूतनीकरण जाल्ल्यान पालक शिक्षक संघटनेच्या बसकेक परतून सुरवात जाल्या. भलायकी क्षेत्रांत आप सरकारान सुमार 100 भलायकी हॉस्पिटलां सुरवात केल्ली आसात, जातूंत 4 कोटीच्या परस चड लोकांक OPD सेवा दिलेली आसा. ह्या क्लिनिकांनी नागरिकांक फुकट वैजकी तपासणी आनी वखदां दिवपाची वेवस्था चालू आसा अशें पंजाबाचे मुख्यमंत्री भगवंत मान हाणें सांगलें. देखून गोंयांत लेगीत अशीच भलायकी सुविधा लोकांक दिवची अशी मागणी गोंय आपाच्या मुखेली वाल्मिकी नायकान केल्या. वो गारंटियों को पूरा करना शुरू किया. सबसे पहले हमने बिजली की गारंटी पूरी की. 300 यूनिट पर मंथ, 2 महीने का हमारा सर्कल है. 2 महीने का साइकिल है तो 600 यूनिट पर मंथ माफ है, फ्री बिजली मिलती है. इसमें 90% पंजाब के घरों को बिजली का बिल जीरो आता है. जैसे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब ने किया था, उसी मॉडल को हमने पंजाब में लागू किया. और उसमें कोई शर्त नहीं है, उसमें कोई किलोवाट की शर्त नहीं है, कोई इनकम की शर्त नहीं है. आपके मीटर की रीडिंग 599 यूनिट पर होनी चाहिए. भले ही आपके पास 4 AC लगे हैं, 2 AC लगे हैं, पंखे लगे हैं, बल्ब हैं, इससे कोई लेन देन नहीं. हमें मीटर की रीडिंग चाहिए. तो सबको ही हो गया इसमें. उसके बाद स्कूलों का कायापलट करना शुरू किया. स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाए गए, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई और प्राइवेट से बच्चों को निकालकर पेरेंट्स जो हैं वो सरकारी में दाखिला करवाने लगे. पढ़ाई पर यकीन हो गया, एजुकेशन की क्वालिटी सुधरी. अपने टीचरों को हम सिंगापुर, फिनलैंड और IIM अहमदाबाद अपनी ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, लेटेस्ट तरीके पढ़ाई के. जिसका नतीजा ये हुआ कि सरकारी स्कूलों में बहुत ज़्यादा हाजिरी बढ़ गई और एडमिशन बहुत ज़्यादा हो गई. पेरेंट टीचर मीटिंग होने लगी. पहले सरकारी स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग नहीं होती थी. अभी हमारा पेरेंट टीचर का जो लेटेस्ट आंकड़ा है जो पिछले महीने हुई थी, लगभग 24 लाख पेरेंट्स आए थे अपने बच्चों के बारे में पता करने. उसके बाद हेल्थ पे हमने वादा किया था, क्योंकि आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का जब पार्टी बनाई थी, यही एक मिशन था कि हेल्थ और एजुकेशन को प्रायोरिटी पे रखना है. दिल्ली में भी ऐसे हुआ. आम आदमी क्लिनिक थे, दिल्ली में उनको मोहल्ला क्लिनिक बोलते हैं, पंजाब में हम उनको आम आदमी क्लिनिक बोलते हैं. 881 आम आदमी क्लिनिक अभी चल रहे हैं, 150 ऑलरेडी है, यानी कि 1000 आम आदमी क्लिनिक पंजाब में हो गया. अभी तक OPD उसकी लगभग 4 करोड़ से ज़्यादा है. आबादी 3 करोड़ है, लेकिन कई बार वो बंदा 2 बार भी आ सकता है, 3 बार भी आ गया होगा शायद.
तो ऐसे एवरेज करके अगर टोटल करें तो 4 करोड़ से ऊपर OPD है. हे सरकाराची जबाबदारी अँड द भारतीय जनता पार्टी गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड मिजरेबली आणि 2027 म्हाका दिसता हे सरकार आनीक उरपाचें ना. पूण 1 वर्स आनीक आमी सफर करूंक जाय काय ना? आमी करूंक जायना. गोंयकारांक हे फुडले 1 वर्स तरी बरी सेवा मेळूंक जाय, कित्याक तुमचें सरकार आसा 1 वर्स अजून. सो आमचो आज डिमांड असो आसा की जशें मान साबान पंजाबाक लोकांक बरी एक हेल्थ कॅर स्कीम दिल्या, वेर द लिमीट इज 10 lakhs पर फॅमिली पर इयर, जातून फक्त 450 न्ही, ऑलमोस्ट 2,500 प्रोसिजर्स आर इन्क्लुडींग कॅटरॅक्ट्स, सगळे तातूंत सगळे इन्क्लुडेड आसा. आणि सगळ्या हॉस्पिटलींनी कॅशलेस ट्रिटमेंट, आज 900 सुमार हॉस्पिटल पंजाबाक आसा वेर यू कॅन अवेल ऑफ दीस कॅशलेस ट्रिटमेंट थ्रू दीस स्कीम. सो आमचो आज एकूच डिमांड आसा की भारतीय जनता पार्टीन एडमीट करचें की दे हॅव फेल्ड इन देयर हेल्थ कॅर मॉडल अँड दे शूड इम्प्लिमेंट अ स्कीम लायक भगवंत मान साहब हॅज शोन द पीपल ऑफ गोवा. जिल्लो पंचायत वांगड्यांक नवी जापसालदारकी दितले आणि हाची रोखडीच घोशणाय जातली. नव्या जापसालदारकेक लागून पंचायत वांगड्यांक सामाजीक मळाचेर व्हडली भुमिका करची पडटली अशें पंचायत मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. आयतारा JPRDन नव्या वेंचून आयिल्ल्या जिल्लो पंचायत वांगड्यां खातीर आयोजीत केल्ल्या प्रशिक्षण शिबिराच्या उक्तावण सुवाळ्यात पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो उलयतालो. मजगती JPRDन दिल्ले प्रशिक्षण पंचायत वांगड्यांक उपेगी पडटले अशें मंत्री गुदिन्हो हाणें सांगलें. हाका लागून तांकां आपल्यो जापसालदारक्यो आनी कर्तव्या विशीं जाणविकाय जातली. तशेंच सामान्य लोक, अधिकारी आनी सरकार हांचे मदीं दुवो कसो जावचो तें तांकां समजतलें. वांगड्यांनी आपले आनी विरोधी मतदारसंघातले भेद कुशीक दवरून सगळ्या खातीर वावुरचें पडटलें. मतभेद कुशीक दवरल्यार उदरगतीचें काम करपाक सोंपें जातलें. नव्यान वेंचून आयिल्ल्या वांगड्यांक शक्य तितलो आदार दिवपाक सरकार तयार आसा. जिल्लो पंचायती खातीर केंद्र आनी राज्य सरकार अर्थ आयोगा कडल्यान निधीची व्यवस्था करतात अशें मंत्री माविन गुदिन्हो हाणें सांगलें. एक जाणा जावं लास्ट हांवें सांगलां तशें बॉडी सुद्दां जेन्ना जिल्ला सगळे बरें काम केलां एंड दे डू एक्सलंट वर्क. दीस इज समथींग वेर दे हॅव टू प्रूव देमसेल्फ बाय डुईंग गुड वर्क. एक हांवें ऑलरेडी आमी येवजिला तुका सांगलां, मान्य मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां आनी हांव सांगता, हांव जोडून घेतलो. वी वील बी गिवींग देम things to handle much more than what they are handling, but existing funds, existing scheme also they can do lot of work. That's why I said go to the other states, see what is the best and magi te inputs amka yeवन diya, so then that will help them also, help us also. So we are alive to the situation that they need some more powers to work more. Any highlight which you can tell us about your powers? No, I will not tell it now. It is not through the press I will tell. They will come to know and it will be something what we will hand over to them. You also spoke CSR करपाक जाय or CSR. See, many places I have seen in some zillas, they have done work even without government funds, going to various companies, because it is compulsory for any company to do CSR. If your approach is good, they will give you money to do whatever scheme, whether it is a futsal ground, whether it is building a small village market, they are willing to give funds. It's only the approach. Because see, being Zilla, त्यांची area large असता. It is not like a punch member, one small ward. They are half the size of any constituency. That itself is power to them to deal with anything. नाल्यार कितें जाता, थोडे म्हणटा ना आपली एरिया तूं कसो हांगा आयलो. So they have a large area to play with. So let them work, no? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. बेरेस्तारा शिवोले बद्यान एक धक्कादायक घडणूक उक्ताडार आयली. दनपारच्या वेळार दर्यादेगेर खुबे काडपाक गेल्ले विनायक मांद्रेकार ह्या एका 50 वर्साच्या दादल्याक अचकीत मरण आयिल्ल्याची बातमी पुलिसांनी दिल्या. ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा. एक्सपायर जो जाला आसा पळय विनायक मांद्रेकर, तो आमचो घरचोच आमचो. तो हांव जवळ जवळ 12:30 सुमार घरा येतालो तेन्ना तो म्हाका मेळ्ळो आनी तो गाडयेची डिकी, 2 व्हिलरीची डिकी उडोवन तो बॅग तो भितर घालतालो. म्हाजो अंदाज की तो हांगा दर्यान खुब्याकूच येयल्लो आसतलो. एका वरा नंतर म्हाका कोणी म्हाज्या फ्रेंडाक फोन केलो की तो दर्यान पडला आनी तो एक्सपायर जाला असो अंदाज आहा. हांव थंय धांवले सायटीक धांवले. तोपर्यंत ताजो ताका बॉडी तेजी वयर गेली. थंयसून कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ते सारकेंच कन्फर्मेशन करपाक आमी हेल्थ सेंटर हांगा पियांगरे तशें थंयसर सारकें कन्फर्म जालें की तो एक्सपायर म्हणून ताका हांगासून आतां GMC घेतलो.
पोस्ट मॉर्टम एकटोच गेल्लो तो खुब्यान एकटोच गेलो तो त्याच्या कुशीक आनी कोण नासलो आणि तो जो ज्या जाग्यार दर्यान पडलो म्हणजे हे जाला पळय तो म्हाजो अंदाज की तो ड्रॉईंग न्हूतो ते सांगता फूटभर उदकान उदक आसलें तो कडक वत आसल्या प्रेशर लो जालो कितें जालें आतां पोस्टमॉर्टमाक क्लियर कळटलें कितें तें म्हटल्यार तो नॅचरल डेथ तेजी त्या वेळार थंय कोण नाशिल्ले कोण एकटोच आसलो तेजे स्टार्टींग म्हणजे बरें एक म्हणजे 100-200 मिटराचे पयस लोक आसले पूण तांकां काय तेजो अंदाज येवना पडला तो ताका कोणी पळयलो तेणें फोन करून सांगलें की हेज्या मेवण्याकूच कोणी फोन केलो की अशें जाला तुमी अशें या म्हणून गेल्या नंतर काही कन्फर्म ना तुमचो कोण लागता तो तुमचो कोण लागता म्हाजो दाजी लागता तो एक्झॅक्ट इन्सिडंट खंय जालो नमा हॉटेल आसा पळय तेच्या फाटल्या वाटेर दर्यान ते भाटीर म्हणटा शिवोलच्या बाद्या वाठारांतल्यान आयज एक दुखद घटना मुखार येता ती म्हटल्यार शापोरा गांवच्या हुडो वाड्या वयलो रहिवासी 50 वर्साचो विनायक मांद्रेकर हाचो आयज बाद्यान मृत्यू जाता मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण विनायक हो जो जावन आसा हो 1:15 वेळाचेर बाद्यांतल्या दर्यान खुबे काडपा खातीर गेल्लो आनी जेन्ना लोकांनी ताका स्पॉट केलो तेन्ना दोपराकून कमी उदकान तो कोसळ्ळो लोकांक सांपडलो थंयचे जे रेजिडंट्स आसा तेंच्यांनी लोकल जे जावन आसा तेंच्यांनी तेची जी बॉडी आसा ती तेन्नाच भायर काडली आनी तो तांकां डेड म्हणून तेन्नाच दिसून आयले जेन्ना ताका शिवोलच्या PHCन शिफ्ट केलो तेन्ना डॉक्टरांनी ताका ब्रॉड डेड म्हणून डिक्लेअर केलो तर रिलेटिव्जा कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण खंय तरी तांकां असो सस्पेक्ट आसा की वताच्या वेळार खंय तरी ब्लड प्रेशर जो आसा तो लो जालेल्या कारणान हलका मृत्यू जो आसा तो जाल्लो आसा हाचेर फुडलो तपास आसा तो चालू आसा आनी तशेंच बॉडी जी आसा ती पोस्टमॉर्टमा खातीर शिफ्ट केला बेतूल वाठारांत ONGC सुरू आशिल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोंडी जाली अचकीत निर्माण जाल्ल्या ह्या परिस्थितीक लागून सामान्य नागरिकांक त्रास सोंसचे पडले देखून आतां परत एकदा प्रशासनाच्या नियोजनाचेर ह्या थळाव्यांनी प्रश्नचिन्ह उप्राशिल्लो आसा बेतूल वाठारात ONGC वाठारात आयोजित केल्ल्या एनर्जी वीक कार्यावळी खातीर राष्ट्रीय महामार्ग 17चेर मोठ्या प्रमाणात येरादारीची कोयडी जाली हाचो फटको शाळेच्या विद्यार्थ्यांक बसलो तशेंच एम्ब्युलन्स लेगीत ह्या कोयडेत आडकून उरली देखून थळाव्यांनी प्रशासनाचेर खर तिडक उक्तायल्या सरकारान अशा व्हडल्या कार्यावळींचें आयोजन करतना कसलेंच नियोजन करूंक नाशिल्ल्यान सामान्य जनतेक व्हडलो त्रास सोंसचो पडलो आमचे साऊथ गोवा इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा म्हण असले इव्हेंट करपाक आज पळयलें जाल्यार लोकांक सगळे स्कुला भुरग्यांक त्रास आमची भुरगीं सकाळी स्कुला लायन लागले ट्रॅफिक जॅम एसन ते रोड क्रॉस करपाक जायना इतले ट्रॅफिक पूण हे ऑर्गनायज सारकें ना आनी म्हाका दिसता हो इव्हेंट हो आमकां गोंयकारांक फायदो ना हे लोकल्स हे हांव नको कसले एनर्जी हे सगळे त्रास आमचे गोंयकारांक आनी लोकलांक जातात 100% लोकलांक त्रास आहे कितें तूं आज मन्ना बिसून वचपाक त्रास जाले कोणा इगोर्जी वचप कोणा देवळा वचपाक असले आज स्कॉलाक आज लेट पावले हे आनी 3 दीस हांव नको कशें हे सरकार हे सांबाळटा प्लॅनिंग ना 100% प्लॅनिंग ना कित्याक म्हाका दिसता लोकल बॉडीजूय तांकांय इन्फॉर्म केल्या कित्याक हे प्लॅनिंग हे लोकल बॉडीजांक इन्फॉर्म पंच जावं सरपंचांक सगळ्यांक इन्फॉर्म करूंक जाय आनी म्हाका दिसता आमच्या आमदाराकूय केला म्हणून अशें दिसता म्हाका आज चलता ते परत आमदारा सुद्दां इन्वायट केलें ना अशें दिसता तुका दिसता म्हाका अशें पयलें जाल्यार इन्विटेशन मेळना पूण हो इश्यू जे ट्रॅफिकाचो आमकां लागता तो चिंचिणी सन वेल्लीन टू बेतूल वयता तो हांवें फाटीं असेंब्ली पासून हाडलो हिंग ट्रॅफिक जॅम जाता आमकां पासून घरांतून भायर सरपाक टायम वयता कंटिन्युअस हिंगा व्हेकल पास जाताय आनी पुलीस धाड म्हणलें आतां इन्स्पेक्शन कर म्हणलें आनी आमी ते 0 आराक उलयल्ले कॉलिंग एटेन्शन घायलो आसलोली तेजेरूय आमी उलयल्ले कित्याक हिंगा मॅक्झिमम आतां एक्सिडेंट जाता आतां कुंब्याबाट जावं बाराळी जावं हो लोक सफर जाता म्हण सांगलोलें आनी आयज तेंगे एनर्जी वीक आज स्टार्ट जाल्लो आनी आयज आख्खें ट्रॅफिक जॅम जालें एशी जाल्लें ना कुंकळी सायडीनूय जॅम जाल्लें आहा आनी भुरग्यांक लास्ट टायमूय अशे इश्यू जाल्ले भुरग्यांक लेट पावपाचे तांकां इन्फॉर्मेशन आसना सो त्रास जाता हिंगा पूण हे आतां इतलो व्हडलो प्रोग्राम करता आसतना इतलो इव्हेंट करता आसतना हेंय प्लॅन करपाक जाय ट्रॅफिक खंयच्या सायडीन इतलें ते मॅनेजमेंट सारको जावपाक जाय आतां हांव एक मोर्ना कंडोलन्स विजीट करपाक गेल्लो आमी आंबेली तेंगे तो कॅमेरामॅन बी तेंगे येवपा आसले तेंगे हिंड्रोला येवपा आसले ताके थिंग जॅम जावन आसले लोक हिंड्रोला येवपा थिंग पावलो न्हय ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV
हे आशिल्ले आवाज गोंयचो हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. श्री शांतादुर्गा किटलकांनीची वर्सुकी जात्रा 30 जानेवारी ते 1 फेब्रुवारी 2026 मजगतीत जावपाची आसा. तेन्ना सगळ्या भक्तांनी आपल्या इष्ट परिवारा सयत जात्रेक उपस्थित रावन श्री शांतादुर्गा किटलकांनीचो आशीर्वाद घेवचो असो उलो देवळाच्या समितीन मारला. जात्रे निमतान 3 दीस भरगच्च कार्यावळींचे आयोजन. पयल्या दिसा सकाळी यजमाना वतीन प्रायश्चित विधी, गणपती पूजा, प्रार्थना जातली. श्री भूमिपुरुषाक लघुरुद्र सेवा जावन श्रींची महापूजा आणि प्रसाद आसतलो. रातच्या 9:30 वरांचेर चांदीच्या पालखेंतल्यान मिरवणूक जातली. रातच्या 10 वरांचेर सिंहरथांतल्यान श्रींची मिरवणूक काडल्या उपरांत आरती आणि तीर्थप्रसाद आसतलो. रातच्या 10:30 वरांचेर नागेशी बांदोडा निर्मित आणि प्रशांत सतरकार प्रस्तुत विनोदी कोंकणी नाटक रंगरंगी सतरंगी सादर जातले. तशेंच पयल्या दिसाची पुराय कार्यावळ केपेचे आमदार श्री एल्टन डिकोस्टान पुरस्कृत केल्या. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.